ओके सो तुझो पायाचो शूज एक टायमार कितली सायज आसताली? 10.5 UK सायज. म्हाका हालींच एक बँकेन अशें तुमकां एक फनी इन्सिडेंट सांगता. हांव गेल्ले बँकेन. आता मॅडम जाले ओ कोणाचो पासबुक हाडला? अरे एक कोणाचे पॅन कार्ड, कोणाचे आधार कार्ड. हांव म्हणलें मॅडम म्हाजेच ते. ना ना तुझे न्हू. आता कित्याक प्रॉब्लेम? आधार कार्डार पयलींचो फोटो आहलो 8वीक आसतना. पारोब आनी हे तुमी लायफ आनी पयला आसतले. आयज तेच फ्रेंड तुजे कोण तुका कितें म्हणटात? सच सांगून जाल्यार लोक वत दे मायज गांवांत चलोवप म्हाका कोण वकोना. कोण येला भायले कोणा रावता आसते भाड्याक म्हणून. Just my bro. आता आधार कार्ड इज लायक अ बेस डॉक्युमेंट तेजेर सान तुजे दुसरे डॉक्युमेंट चेंज करूंक मेळटा. तर आधार कार्डार हालोवंक जे मेन तूं शुअर ना हालोवंक वचना काय. हांव खूब जाणांक स्ट्रेस करूंक सोदता कित्याक लोक बँकेन तुमकां फोर्स करतले तुका कितें सांगतले. दे नॉट द रायट पीपल. दे डोंट हॅव प्रॉपर एड्युकेशन. म्हाका हालींच एक बँकेन अशें तुमकां एक फनी इन्सिडेंट सांगता. हांव गेल्ले बँकेन. आता UK सान येयल्या म्हणल्यार तुमकां खबर आहा KYC अपडेट करूंक जाय. हे फोन नंबर फलाना डिमकाना सगळे करूंक जाय. हांव गेलें. हांवें म्हणलें मॅडम हा KYC अपडेट करूंक जाय. फॉर्म दिले न्ही हेणेन म्हाजो हांवें फोटो चिटकायलो आनी दिले फॉर्म. म्हणलें मॅडम जालें ओ कोणाचो पासबुक हाडला? अरे एक कोणाचे पॅन कार्ड, कोणाचे आधार कार्ड. हांवें म्हणलें मॅडम म्हाजेच ते. ना ना तुझे न्हू. आता कित्याक प्रॉब्लेम? आधार कार्डार पयलींचो फोटो आहलो 8वीक आसतना. पॅन कार्डार 12 आसतना फोटो आहलो. तिगा हा सामको हार्ड मिशो हांव. आनी ती म्हणटा ना. हांवें तिका म्हणलें म्हाजोच हा पूण करिना ती करिना. हांवें म्हणलें बरें तूं OTP धाड म्हणलें तुका जो आन्सर मेळटलो. OTP धाडली. अरे तो फोन कोणाचो चोरून हाडला म्हणून लागली म्हाका. आता म्हणलें सायबा देवा की कशें सांग वता हांवच म्हणून ते. अशें म्हाका अशें घडलां आमचेच गांवांत जाल्ल्या. अशें जाता पण हे पार्ट ऑफ लायफ. मागीर सगळे अपडेट करून ती म्हाका हाडूंक लागली. आता न्यू फोटो सगळे हा सगळे दिले केले तिणें. म्हाका एक सांगता 2 वर्सां भितर मनीस असो जावंक जाता म्हणूंक लागली. म्हणजे इतल्यान ते गोंया अवेरनेस ना तर कितें आहा लोकांक तो झटको बसता. अरे हे आनी कितें जालें काय आता तुजे वांगडचे तरी तुका एक आनी एक क्वेश्चन विचारता. आता तू हांगासर वर्सां जाली लग्नांतले तू व्हडले ओके आनी हांगासर तुजे गे म्हणून कलिग्स आसतले फ्रेंड आसतले जे वांगडा तुमी वतले झरीर वचून न्हांवप आनी कितें करप मस्ती माडार चडप तोरां काडप पारोवप आनी हे तुमी लायफ आनी पयला आसतले. आयज तेच फ्रेंड तुजे कोण तुका कितें म्हणटात? सच सांगून जाल्यार लोक वत दे मायज गांवांत चलोवप म्हाका कोण वकोना. कोण येला भायले कोणा रावता आसते भाड्याक म्हणून. हांवें मस्ती मजा करना आनी थंय मजा काडटा. सो मात एक अलग क्वेश्चनाचो आन्सर हा. लिटरली म्हाका तो हें इगोर्जेन हांव चर्चीन गेल्ले मिसाक गेल्ले. कोण येयला आसतले म्हणटा कोणाक भायरसून कोण येयला भायरसून कोण येयला आनी एकटेच कोण म्हाजे फ्रेंड वळखले. ते लिटरली 5 मिनट घड जाले अशें थंय. हांवें म्हणलें आगो बाय हा मगो हा म्हणून लागले. पूण तूं केन्ना तुमकां इस्कोला टायमार सांगना अशें कित्याक सांगना? हांवें म्हणलें तुमी सांगल्यार तुमी थोडी सांगपाचें आनीक फकावपाचें व्हिडिओ आनीक कितें हाडपाचें न्हू म्हणलें. सामकें फोकन आनीक हिटावपाची तशें जावपाचें. आनी आतां हांव हांगासर येयल्लो फर्स्टूच हांवें एंट्री मारलेली ऑफ द कॅमेरा. तुवें आमी डिस्कशन करी म्हणजे तेतून तुवें म्हाका सांगलेलें की तुजो एक टायमार पायाचो शूज आता म्हाका कॅमेरा दिवो ओके सो तुजो पायाचो शूज एक टायमार कितली सायज आसताली? 10.5 UK सायज. UK सायज रायट. आनी आयचे डेटीचो तुज्या पायाचो सायज कितें आहा? 7 नंबर वुमन सायज UK. हे पळय दिस इज रियलिटी. पळय फोकाण दिसता न्हू तुमकां. पळय पळय 7 नंबर जाले. आता कितें म्हणूंक सोदता हेच्या बद्दल? ही म्हणूंक सोदता दुखद घटना घडली. आनी कशें जालें अरे इल्ले करून म्हणलें एकदां घेतलो फर्स्ट घेतलो. अरे म्हणलें 10 नंबर अरे लूज जाता रे म्हणलें चलो बऱ्याक पडलें. चलो फुडें सायज मेळटली. 9 जाली. 9 सावन 8.5. अरे
हे म्हणले सेम शॉपार आता कोण यूके आता खबर प्रायम म्हाका हांव गेल्ले ओके तर थिंग घातले अरे ही दिल आता म्हणले करून 8:30 सान 8 नंबराची येयली 8 सान आता 7 येयली हा नको आनीक देंवपाचो हाल्या खबर ना जावू शकना आता रेच म्हाका एक सांग तुजी आता वेट कितें आसा तुजी पहिली सर्जरी करच्या पयली वेट कमी असली आता वाडल्या अशें कितें आनीकूय असली वेट म्हणजे प्री कोविड म्हणूंक शकता 300 हय तर आता हय मोठे असले ओ माय गुडनस 300 असले बरेच मोठे असले तर प्री कोविड इतले आहले मागीर करून आयस्ते हिंगा सालिगांव सान म्हापशां चलोन येता आमी गांधी सर्कला थिंगा परते येताले रिटर्न एवरीडे स्टार्टिंग थंय केल्ले की एक म्हणल्यार 100 मीटर करूया 100 मागीर 200 300 1 किलोमीटर 2 करून 7-7.5 करून येवंक लागले तशें तुवें तुजी वेट कमी केली काडली मागीर यूके आता पावतकच मागीर हांवें फोकस केलो कितें आता म्हाका लागीं घरा कडेन स्विमींग थिंगा आहा इनडोर स्विमींग पूल आहा थंय मेंबरशीप घेतले आनी काम सुटोन स्विमींग करूंक वयता वाव व्हेरी गुड तर आता कितें आहा की करंट वेट म्हाजो लास्ट हांवें यूके येवचे पयलीं हिंगा चेक केलो तो 117 व्हेरी गुड यार व्हेरी गुड सो आता कितें आहा डॉक्टरान म्हाका म्हणलें 70 तूं यो तेजे सकला वचना काय त्याच्या वयर 70 ओके सो आता तुझे कितें आहा प्लॅन्स कितें आहा 70 जावपाक आता 70 जावपाक कितें ते आता एक ह्यो म्हयनो तर एकाद रेस्टाकूच वयतलो तो परत मातसो चडटलो आनी परत इम्प्लांट घातलो इम्प्लांटाचोय वेट आसतलो ओके तूं थंय बसा ओके सो तशें आहा ओके सो बरें दिसता हे जाणां आमच्या गोंयान अशें सगळें चल्लेलें आसा यु नो पण लोक न्हू अवेअर करिनात कोण न्हू आता तूं पळय तुजे ट्रान्सजेंडर चेंज करपाक तूं आतां फुडें चल्ला ओके तें फोकाणा न्हू खाजें न्हू तें पळय आतां हिंदू एक म्हाजे भाव आसा जाणा ते बीफ खातात ओके पण ते न्हू एका तेका सांगिनात तशीच ही गजाल एक अशी गजाल यु नो लोकांक अशें दिसता हे नाका रे म्हाजी लोक फोकाणां मारतले म्हाका लोक हिजडो म्हणटले म्हाका लोक छक्को म्हणटले अशें म्हणटा पूण ते तुवें सगळें सायडीक दवरून तुवें आयज कितें केल्लेलें आसा पळय तेतून बाबा हांव जाल्यार तुका सल्यूट मारता थँक्यू सो मच की आमच्या फुडल्यान तूं आयज आसा आनी आमकां कितें म्हणटा मोटिवेट केल्लो आसा आनी जे कोणी म्हाजे हे व्हिडियोज पळयता तुका तर खबर आसतलें रीच हे म्हाजे व्हिडियोज पळयता तेतून कोण ना कोण असो एक आसतलो एक तरी आसतलो आनी त्या मनाक तरी खंयसर तरी मनांतल्यान कनेक्ट जाला आसतलो तुका आतां सारकें सो तो मनीस तर आमच्या मुखार येवन फुडें येवन आमच्या चॅनलाचेर येवपाक सोदता जाल्यार मोस्ट वेलकम आनी कोणूय म्हाजे भाव गोंयचे यूके आसा ओके आनी ते पर्सनली तर रिचाक मेळोंक सोदता की आपणाच्या मनांतली गजाल सांगूंक सोदता की आमकांय बाबा अशें फिलींग आहा जाल्यार प्लीज तेका पासून तुमी यूके वचून कॉन्टॅक्ट करचो ओके तसोच रिचाचो आमचो एक यूट्यूब चॅनल आसा तेणी सुरवात केल्लेली तेणे पळय रूम सेटअप केल्लो ओके स्पेशली फॉर यूट्यूब तुमकां फकाणां दिसता हे पळय हे तुमचे पळय हे बीन सेटअप केल्लो तेणी हांगासर फोटो आसा तो हांव हाड दाखय ओके सो ते सगळे तेणी सेटअप केल्लेले आसा जस्ट फॉर यूट्यूब ओके आनी कितें कितें तेणी पळय फाटल्यान कितें बरयलां ते कितें कितें आहा पळय तेजें पळय अशें खूब कितें कितें तेणी सेटअप करून दवरलेलो आसा एक वायब येता एक हांगा हे रुमान येयल्यान एक वायब येता युट्यूबराची कशी वायब येता म्हाका तूं कितें सांगूंक सोदता फुडें युट्यूबर जावपाकूच जाय पळय हांव युट्यूबसान एक म्हजें ओन बिझनेस एक्चुअली करूंक सोदता कित्याक पळय युट्यूब इज जस्ट अ प्लॅटफॉर्म आतां प्लॅटफॉर्म आतां तुमी पळोवंक शकता की टिकटॉक पळय येयलो आनी गव्हर्मेंट सडनली बॅन केलो पूण कितें एक प्लॅटफॉर्म जेन्ना आहा की तुजो ब्रँड करूंक शकता एकदां ब्रँड जालो मागीर तूं फेसबुकार घाल इंस्टाचेर घाल या दुसरे धाकटे प्लॅटफॉर्म तेजेरूय घालूंक शकता एक्झॅक्टली युट्यूबसान हांव चालू करूंक कित्याक करूंक सोदता ऑलरेडी म्हाजें कॉन्टेंट आहा तेजेर ऑलरेडी आहा आता कित्याक तो खूब टाइम 5 वर्सां कित्याक गॅप घेतलो म्हाका ट्रान्झिशनिंग करूंक जाय ओके तू एक कमबॅक करूंक सोदी युट्यूब करूंक सोदता आतां की आतां कितें आहा ओके जॉबाचें हें आहा खबर आहा डे ऑफ केन्ना कितें आहा ऑलमोस्ट लायक तो प्लॅटोईंग स्टेज येयलो करियराचो आतां कितें तुका लायफ टायम कितलो टायम म्हणून तुमी लोक कितलो पळयता कितलो टायम तुमकां दिसता तूं कोणाचे अंडर काम करपाक बरें दिसता सगळो सर हय सर येस मॅम नो मॅम सो एक टायम कितें तुका तें आयकोंक जाय बाबा आपणाक कोणें सर मॅम म्हटलेलें तर म्हाका कितें म्हाका एक म्हाजो ओन प्लॅटफॉर्म करूंक जाय म्हाका म्हाजो ओन स्वता बिझनेस घालपाक जाय ओके युट्यूब साना सुरवात करूंक शकता आनी
हालींच म्हाका दिसता हांव वीक मेळ्ळेल्यार एक युकेची फिमेल रायडर येल्ली बायकर इंडिया बायकर लीग म्हाका दिसता एक दीस पयली तुमच्यान येयल्ली तुमी नेक्स्ट डे तर तिणें आख्खो वर्ल्ड रायड केल्लो 1965 ती स्टेज इन लंडनूच. तर हांव तिका एक दीस मेळोंक तिचो बूक वाचलेलो हांवें हालीं इल्लीशी 2 पेजी वाचलेल्यो म्हाका कनेक्ट जालो ती करूंक शकता जाल्यार हांव कित्याक वाय कांट. हय सारकें सारकें. आतां हांव आनी अंकिता करूं शकता. आमी एक पळय तुका खरें सांगता रीच जेन्ना आमी युट्यूब चॅनल स्टार्ट केल्लो ओके तेन्ना न्हू म्हाजे खुदचे फ्रेंड अरे कितें रे कोंकणी चॅनल मरे कोण पळयतलो आपूण आमी पळय रे अशें आमी पळय रे तशें तुमच्या बापायन दवरलेले सगळे आसा करून दवरलेले आसा सारकें. हांवें आयज युट्यूब स्टार्ट केला. आतां तुवें म्हाजी व्हिडिओ खंयसून पळयल्या तूं सांग ह्या लोकांक सांग खंयसून पळयला तुवें गोंयांतल्यान पळयला काय खंयसून पळयला. एक्चुअली युट्यूब आतां अभीचो मेन व्हिडिओ म्हणल्यार हांवें युकेसानूच पळयला पळय. सो आमी वर्ल्ड वायड फेमस जाल्लेले आसा सारकें. आनी समवेर हांव तुका खरें सांगता टू बी ऑनेस्ट आमी युट्यूबाचेर न्हू जोडटा वी आर अर्निंग लुकिंग आफ्टर आवर फॅमिलीज आनी आमी तर करूं शकता आमी तर मोटिवेट करूं शकता की बाबा गो अहेड डू इट इन युअर लायफ जाल्यार इट इज हे हांव तुका न्हू आतां तुका खरें सांगता जसो हांवें आतां युट्यूब व्हिडिओ तुजो केला हांवें तुका 4-5 क्वेश्चनां विचारल्या म्हाजे कडेन आनीक 100 क्वेश्चनां आसा पूण तर ती 100 क्वेश्चनां हांव हांगा विचारतलो जाल्यार तूं तुज्या युट्यूबार केन्ना अपडेट दितलो सारकें. सो हांव हेज्या फुडें तुका आतां एक क्वेश्चन विचारचो ना. हेज्या फुडें तुवें एवरी तुका केन्ना ऑफ आसता एवरी विकान एकदा सॅटर्डे आसता फ्रायडे आसता वॉट एवर इट इज तूं एक युट्यूबार तुजें अनावन्स कर की बाबा आपूण एवरी विकाचो आपणाचो अपडेट दितले. इट वील बी अराउंड 40-50 मिनिट्स व्हिडिओ. सी देर इज नथींग कॉल्ड एडिटींग. तुका खरें सांगता तुजें मन सारकें आहा न्हू इफ यू आर गोईंग थ्रू आउट कितें म्हणटात ना म्हाका करपाकूच जाय एडिटींग झोक मार जाल्यार तूं कितें करतलें कॅमेरा लायतलें उलोवपाक चालू करतलें आनी व्हिडिओ अपलोड करतलें कितें आहा पळय तें. आनी ही तुजी अपडेट आसा पळय तुज्या चॅनलाचेर तुवें एवरी वीक दिवपाक जाय. और तुका तर हे दिसता एवरीडे करचें आपूण एक 15 मिनटां काडची इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग अकॉर्डिंग टू मी. तुवें म्हाज्या हिसपान तुज्या युट्यूब चॅनलाचेर तुजी अपडेट दिवची. आतां हांव काय आयज तुज्या वांगडा आसा तूं आतां पळय आतां तूं 4 दिसांनी आतां गोंयांतल्यान भायर सरता 5 दिसांनी वयपाचें आहा तूं. हांव तुमकां तारीख सांगिना तेजी केन्ना वयपाचें आहा पळय रीच केन्ना भायर वयपाचें आमी तुका सांगिना तुमकां पण आनी एक 5-6 दिसांनी ते वयपाचें आसा भायर वयपाचें आहा. आमी काय आनी 1 वर्स परत मेवची ना परत आतां मेवपाक आमकां एक हार्डली एक तूं केन्ना येता तेन्ना 1.5-2 वर्स कितें पळय पण आमकां जर अपडेट जाय न्हू तुजी बाबा तुजें कितें जालां. आतां तुवें पळय ब्रेस्ट सर्जरी केल्लेली आसा ओके सर्जरी केल्या ती तुका सांगपाक म्हाका उलोवपाक इजी दिसता तुका थंय कितें पेन जाता पळय ती तुका खबर आसतली. बट हे व्हिडिओ पळोवन न्हू आमचे हे यूथ आसा गोंयान जे लोक आसा जाणटे भुरगे कोणूय जावं नेणटे कोणूय जावं तांकां आतां अपडेट जाय पडटली की रीच अवीच्या व्हिडिओचेर मस्तीखोराचेर येयल्लेले तेजे आतां हे कितें जालें 4 म्हयने जाले आजून काय ना कितें जालें. सो आमकां ही अपडेट तुज्या चॅनला वयल्यान पळोवपाक जाय. हेच्या बद्दल तूं कितें म्हणटलें सारकें. आनी तुजो युट्यूबाच्या चॅनलाचें नांव कितें म्हाका सांगूं शकता तूं. चॅनलाचें नांव रिचेस ब्लॉग्स. रिचेस ब्लॉग्स ओके स्पेल कर RICH_SVLOGS ओके. सो हांगासर हांव तुमकां रिचाचो चॅनल घालता ओके सकयल घालता असो सो तेजे तुमी व्हिडिओज पळोवचे आनी रियली नायस टू मीट यू रीच माय सिस्टर डार्लिंग ओके आय वॉन्ट से ब्रदर सो नायस टू मीट यू बरें दिसता. आनी तूं कितें म्हणूंक सोदता गो रिचा तूं काय एका जाग्यार बसला मुगो ते गुंसणो गो स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी गो बसला कितें सांगूंक सोदता. हय आनी टायरॉन म्हाका केन्ना मेळटा न्हू टायरॉन सांगता आपूण रिचाक रावला मेळपाक म्हणटा तो येता म्हणून खबर ना कित्याक म्हाजेय कितें आसलें इतलेशेच दिसान इतली सगळी कामां म्हाका 6 दिसांनी न्हिदोन काडला ना तोय मातसो बिजी आसलो आपणाच्याय कामाक शॉपा फाटल्यान बिजी आसलो तेतून लास्ट 6-7 दीस जाले कॉल केल्लो बट मेळटलो केन्ना तरी मेळटलोच न्हू तुका अशें काय ना की मेळचोच ना म्हणून ओके. सो ही आतां व्हिडिओ आख्ख्या कितें म्हणटा ते लोक संवसाराक पावोंक जाय अशें हांव मागता आनी तुवें शेअर करची 4 चौगां मदीं आनी युट्यूबार आमकां तुवें सबस्क्रायब केल्लोच आसा आनी ही
रीच म्हणटा पळय ते एवरी डे आमच्या चॅनलाचेर बाबा एक्टिव्ह असता आणि थंय तुमी घे म्हणून कॉमेंट्स तेजे पळोवंक शकता. आमी तुजे कॉमेंट्स पळोवन खूब मोटिवेट जाता. केन्नाच अशें ना की अवी तुका तो कॉमेंट येयला मरे डोंट फील बॅड ब्रो, जस्ट गो अहेड इन युअर लायफ. अशें म्हाका बरे बरे कॉमेंट्स रिचा कडल्यान आसता. थँक्यू वन्स अगेन रीच. लव यू माय सिस्टर. आणि फुडें आनीक खूब क्वेश्चनां आसा. ती क्वेश्चनां हांव 2 वर्सां उपरांत तूं म्हाज्या फुडल्यान हांगाच आसतलें तेन्ना करतलो. त्याच्या पयलीं म्हाज्या हिसपान तुवें तुज्या चॅनलाचेर घातलेलें. इट वील बी अ गुड थिंग. ओके, बट रियली नायस टू मीट यू. खूब प्लॅनिंग असले की रीच येयले काय त्याच्या वांगडा अशें करतलो तशें करतलो, बट नाव यू आर गोईंग थ्रू आउट अ सर्जरी. सो सॉरी, बट नेक्स्ट टायम वील डू अ ब्लास्ट. ब्लास्ट करया सारको, फुल फायर करया सारखे. उजो करया. आमच्या गोंयचे वर्ड म्हणटा पळय ते उजो. थँक्यू. वेलकम. आणि बरें दिसलें आमकां तुका मेळोन. हांव एक सांगूंक सोदता सगळ्यांक, आमी नेक्स्ट टायम जेन्ना मेळटले पळय, आमी रिचाक पळोवंक सोदता इन नायस टॉप एंड अ स्कर्टूच मगो. हय, स्कर्ट. मिनी स्कर्ट. तीनचे बरे ट्राय नेक्स्ट टाइम. बरे. शी प्रॉमिस्ड. पळय परत एकदा सांगता, नायस स्लीवलेस टॉप आणि मिनी स्कर्ट. वा पळय हा. बरे आता करचेच पडले तर. लव यू. चलो ब्रो, बरे. सी यू. बरें करून वॉच, बरें करून यो परत आणि मेळया नेक्स्ट टाइम. बरें ब्लास्ट करूया, फुल ब्लास्ट करूया. अरे एक कित्याचे घातला तुवें जे नॉर्मल हेजे न्हू, हे खंयचे खंयचे हे आता पळय एक्सटेंडर घातला पळय तुवें. गोप्रो डायरेक्ट मेळटा. गोप्रोचो तो हेजो. ना गोप्रो न्हू, हो सादो. ओके घेतला खबर आहा, इट कॉस्ट मी 250 रुपीज. ओके ओके. फुल सेट हेजे सकट. मागीर तूं हांगासर तेका गोप्रो लाय, इंस्टा लाय, कितें ना. ओके ओके ओके. ह्यो हांवें घेतलेलो 2 वर्सां पयलीं न्हू. हय, 2 वर्सां पयलीं. आहा तसो. मागीर तूं तेका कॅमेरा लाय आनी मायकाचो सेटींग येता हांगा हाडलें. कळ्ळें. तूं मागीर जाय तशें तूं वायरलेस घालता, वायरलेस घाल. पूण हांव वायरलेस घालना बस. ओके. सो गायज, फायनली आमचो 2-3 दिसाचो रिचा वांगडा एक सिरीज काबार जाल्लो आसा. थँक्यू सो मच. तुमी खूब जाणांनी सपोर्ट केल्लो आसा. नाका जाल्ले कॉमेंट येवंक ना, पूण असो एक फालतूर वॉयस नोट येयल्ली आसा म्हाका. त्याच्या बद्दल उलय जाल्यार त्या मनशाक खूब त्रास जातले इतलें हांव खबर आसा. ट्रान्सजेंडर आनी असले जे स्पेशल लोक आसता पळय तेंची केन्ना फोकाणां मारता आनी तेजेर तर लिगली एक्शन घेत न्हू. इट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेन्स. खबर ना जाल्यार गूगल करा. गूगल करूनय तुमकां कळना जाल्यार तुमच्या लॉयराक विचारूं शकता तुमी. इट्स अ बीग क्रायम. ओके. सो थँक्यू सो मच रीच. तूं आमच्या तोंडा फुडल्यान येवन आमकां माहिती दिली. ओके, अवेअर केलो की लायफ कशी कितें आसता, ट्रान्सजेंडराची डिफिकल्टीज कशें कितें आसता. थँक्यू सो मच म्हाका ट्रस्ट करपाक आनी म्हाज्या वांगडा विडियोज करपाक. ओके. आनी ही तर तुमी विडियो पळयता, रीच इज ऑलरेडी इन UK. थँक्यू सो मच वन्स अगेन. ओके. आनी आमचो हो सिरीज तुमकां आवडला जाल्यार चॅनलाक लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. हांव मेळटा तुमकां नेवे आनी इंट्रस्टींग विडियो. हे पयलें आसतलें न्हू, ओपन करून दवरलां तेज्या बद्दल तुमकां मागीर सांगता. हांव तुमकां मेळटा नेवे आनी इंट्रस्टींग विडियो. चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. बाय बाय.